गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4 A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो काय जेसू करपाक माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयज 6वें नोव्हें सांत आन्नाचे परबेचे खेरीत भाशेन मागुया सगळी आमची मागणी सांत आन्नाचे मुजतीन आमी देवा मुखार दवरुया सगळ्या भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया सगळ्या तरणाट्यां पासत मागुया आमच्यो आदल्या पुर्वजांच्यो बऱ्यो शिकवण्यो जायत्यो आसात आनी आयज घडये त्यो आमी फाटीं उडयल्ल्यो आसात मागुया आमच्या तरणाट्यां पासत भुरग्यां पासत ही जाणवाय आमच्या पुर्वजांची सगळ्यांनी शिकूंक आनीक हे जाणवायेन आपलें जिवीत जिवंक सगळ्यां पासत मागुया दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पेद्रू जुआंव रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया इग्नेशियस एंड पावलिना नोरोना आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायतात तांचेय पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या देशाच्या शांती पासत मागुया मणिपूर आनी हेर जाग्यांचेर शांती आसूंक आख्या संवसाराची शांती पासत मागुया आनी आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं भाऊ भयणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्योंत मारिया मागदालेन हिची परब संभ्रमता ही सगळ्या आपोस्लां मदें व्हडली आपोस्ल अशें भाग्योंत आक्वायनस आमकां म्हणटा म्हज्या काळजाचो दोनी म्हाका मेळ्ळो अशें गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांत आज आमकां मेळटलें जेजूचो उदीक मोग तिणें केलो आनी हाका लागून सगळ्यां परस पयलो जेजू पुनर्जिवन जातूच तिका दिश्टी पडलो राबोनी हें उतर तिणें जेजूक म्हणलें तेन्ना तो आपल्या जिविताचोच न्हय पूण सगल्यांचो दोनी म्हूण तिणें ओळखून घेतलो आज आमचे जिवितांत जेजू आमकां दर दिसाक मिसाचे भेटेन देवाच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिविताच्या दर दिसा घडींतल्यान आमचे लागीं उलयता आमी हे जेजूक उक्ती आसूंक आनी आयतें मोन दाखोवंक ह्या मिसांत खोतखोत्यान कुरपा आनी बोड आमकां मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं कुरात म्हूण प्रार्थना सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थुया मोगाड बापा आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोशाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदी मारी मागदालेनाक विंचली जेजून अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुज्या मोहिमेच्या राज्यान ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कोर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक
गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप अकोल अशें सांगता म्हज्या काळजाच्या मोगयाक राती म्हज्या पावलंगार हांवें सोदलो हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना त्या पासत हांव उठलीं आनी शहरांतल्यान भोंवडी मारूंक वेतालीं रस्त्यांचेर आनी चौक्यांचेर म्हज्या काळजाच्या मोगयाक हांवें सोदलीं हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना शाराच्या राखणदाराक शारान भोंवडे मारतना म्हाका मेळ्ळी म्हज्या काळजाच्या मोगयाक तुमी पळयला ताका सोदूंक मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो देवाचें उतरें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा परतून म्हणया देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो वतमो तानेला तुका देवा म्हजी कूड तुका अंतरेकता पवित्र जाग्यार तुजेर मोगाच्या देवा म्हज्या धीर दी म्हाका तुज्या दर्शन दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा म्हजें ओंठ तुजे तोखणाय कोत्तले निरंतर दिसाच्या दिसा तुका दिनवासतां हात जोडटां तुज्या नांवांक जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा पोटभर जेवलेल्या परी म्हजो वतमो दादोशी म्हजें ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले आड पडलो जाल्यार बाजीर तुजो उगडास करीत आसा सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरीच दल्लेलें आसा जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाकोट्याचे सावळेर खुशालकायेन मुरगोडटा हो पळय म्हजो वतमो तुकाच तो चिटकून रावता उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दयेन सांबाळ जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा उदगाराक उबी रावया Hallelujah, 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 hallelujah. मारिया सांग म्हाका खबर वाटेर कितें पळयलां म्हणून जिवन जाल्ल्या जेजूचो तेकलो पूण बोगलो पुडजोड हालेलुया सर्वेस्पोत तुमचे सव्यासूं जुवांवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सातोड्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया बू सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली तिणें समाधीवेली फातर काडलेली देखली मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वळो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन हांणी तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय तिणें तांकां म्हणलें कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नोकळो अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना जेजून तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय तूं
तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोशी चोडूंक ना, पूण म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारी मागदलेन गेली आनी आपणें सोमयाक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक उडयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी सगल्या आपोस्लां मदें व्हडले आपोस्ल मारी मागदलेन आजची परब आमी समोरमता आनी पोवीस सोबेक 21व्या शेंकड्यान वेळ गेलो हे भाग्योती किरीत भाशेन हो दर्जो दिवंक की आपोस्लां मदें व्हडली आपोस्ल मारी मागदलेन. पाप साहेब ग्रेगरी हाणें एक घुस्पा गोंदोळाक पोवीस सभा आसली. खरेंच एकूच वस्तुरी काय 3 वस्तुऱ्यो जेजून पातकां बक्षिल्ली ती. आनी बाबा भयणीनो, पोवीस सभा नियाळ केल्या उपरांत ह्या निर्णयाचेर आयली की एकूच वस्तुरी ती जावन आसली मारी मागदलेन. सगल्याक ह्या शुभ वर्तमानकार जे बरयतात तांचे विशीं जें कितें ते बरयतात ते हेच वस्तुरी विशीं ते बरयतात आनी ती जावन आसली मारिया मागदलेन, जिची पातकां सोमयान बक्षिली आनी जिणें खरेंच आपल्या काळजाचो मुगी म्हूण ताका मानून घेतलो. आयचें गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वयलें कांय बरीं उतरां आमकां मेळटात. म्हज्या काळजाच्या मुगयाक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो, हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठलीं आनी शारांत भोवूंक वेतुलीं, रस्त्याच्या आनी चौक्यांचेर म्हज्या काळजाच्या मुगयाक हांव सोदतलीं. आनी हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराच्या राखणदाराक शारांत भोंवडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मुगयाक तुमी पळयला, तांकां सोदून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. आनी खरेंच मारी मागदलेनाक आपल्या जिवितांत सोमी मेळ्ळो. हो भयणीनो, हे सोमयाक जेन्ना समाधीशी सकाळीं उठून पयले सुवातेर सगळ्या वस्तुरीची एक फुडाकारी कशी ती आसली. आमी जाणां तिणें सगळें तयार करूंक जाय आसलें. पोरमोड जेजूचे कुडीक लावपाचो हो पोरमोड तयार करून ती फोंडाशी दावी सकाळीं उठून गेली. कोणाक तिणें बोबाड करूंक ना. शीस आसले, भिवन कांपेरून आसले, पूण मारी मागदलेन भिवूंक नासली. आनी जेन्ना फोंडाशी ती गेली जेजू सोशी, थंयसर ती जेजूक पळोवंक लागली. खंय आसा गाय ताची कूड. आनी दोग बोडवे तिणें पळयले आनी तिणें ह्या देवदूतांक विचारलें जेजूची कूड खंय दवरल्या. आनी तिणें ताका विचारलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय आनी कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो. हें घोशघोशान ती रडून तांचे लागीं भासाभास करूंक लागली. त्या वेळार जेजू थंय आसलो. तो माली म्हूण समजून तिणें म्हणलें, सायबा, तुवें तरी वेलाय जाल्यार म्हाका सांग. कित्याक जेजूची कूड ती सोदताली. पुनर्जिवन जाल्लो जेजू हाचें रूप बोलदेंच आसलें. पुनर्जिवन जेजू जावन आसलो देवाचो पूत आनी आपल्या खऱ्या रुपान तो थंयसर तिचे मुखार उबो आसलो. हे सोम्याक ओळखून घेवंक पयले सुवातेर तिच्या जिवितांत बदलप येवंक जाय आसलें. तिच्या मनांत जें कितें ती चिंताली हाचे विशीं बदलप तिका आसूंक गरज आसली. ती जेजूक संवसारी मनान सोदताली. ती जेजूक घडीक चालतो आपले बरोबर मरणाच्या आदीं, कोश्ट मरून सोंसचेना आदीं एक गुरुजी कसो आपले बरोबर भोंवतालो, हे जेजूक ती सोदूंक थंय आसली. पूण जेन्ना जेजून तिका म्हणलें, तिचें नांव उच्चारलें, मरिया,
आख्खें जिवीत बाबा भयणीनो तिचें बदल्लें. खरें जेजूचें रूप तिका दिश्टी पडलें आनी तिणें म्हणलें राबोनी, म्हणजे म्हज्या देवा, म्हज्या गुरुजी. आनी भाऊ भयणीनो, हें तिका म्हणणें आयलें तेन्ना खरो देव कोण तो तिका त्या वेळार गमलें. आपल्या जिवितांत सगळें सोरपटून तिणें ताका थंयसर नमस्कार केलो. आनी जेसून म्हणलें, म्हाका ह्या वेळार धरून रावूं नाका, हांव आजून म्हज्या बापाशी वचूंक ना, पूण पयलीं तुका आज्ञा दिता, वच आनी शिसांक सांग. भाऊ भयणीनो, बायलांचें जरी कितेंय तर पुरगटप आसलें, जुदेवां मदें ते मानून घेनासले. एक वस्तूरी कितें येवन सांगता जाल्यार ती बेश्टी बडबडटा अशें ते म्हणटाले. आनी जेसू ही आज्ञा मारयेक दिता, वच आनी म्हज्या शिसांक सांग, हांव पुनर्जिवन जाला म्हूण. धावी शिसां सोशी ती वेता आनी आपणाक अशें अशें सोम्यान सांगलां म्हूण ती शिसांक पळयता. केदें व्हडलें प्रचार करूंक देवान आपोस्लां मदें पयलीं तिका वेंचून काडली की हांव पुनर्जिवन जालां, वच आनी उगूट परगट. भाऊ भयणीनो, जो मनीस देवाच्या उतराक चिकटून रावता, 2 दिसाक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, जो मनीस आपलें जिवीत पवित्र सभेच्या दर एका ह्या पवित्र सभेच्या समोरमणेंत वांटो घेवन आपलें जिवीत बदलता, ताका की सोमी फावो जाता. आमच्या जिवितांत 2 दिसाक देवाचें उतर भाऊ भयणीनो आमकां मेळटा. हें देवाचें उतर आमकां 2 दिसाक न्हयच पवित्र पुस्तकांतल्यान, पूण आमच्या भावा भयणांच्या तोंडांतल्यान आमकां मेळटा. हें देवाचें उतर आमकां 2 दिसाक ह्याच आल्तारार जेजूच्या ह्या उंड्या मोडणीच्या रुपांत आमकां फावो जाता. हेंच भावा भयणीनो, जेजू आमकां 2 दिसाक पवित्र सभेन दर एका कोरण्यांनी, दर एका समोरमणेंत, दर एका गुडितांनी आमकां फावो करता. आयच्या दिसाक हे भाग्यवंताची परब आमी समोरमतना आमकांय ही कृपा मागुया. उदीक आनी उदीक जेजू आमच्या काळजाचो मोगी आमी करून घेवया. ताका आमी हांगा थंय सोदूंक वेचे न्हय, कित्याक जेजू 2 दिसाक त्याच देवाच्या उतरान आमचे लागीं उलयता. 2 दिसाक वेदी मुखार ह्या उंड्याचे मोडणींत आमचे जिवितांत तो येता. 2 दिसाक पवित्र सभेच्या समोरमणेंत तो येता. तर आमकां उदीक आनी उदीक ह्या आपोस्लाच्या आपोस्लांनी हे मारी मागदलेन आमकां जेजूचो मोग अणभवूंक शिकयलो जाल्यार आमी भाव भयण आमच्या जिविताच्या उतरांतल्यान, कोज्ञांतल्यान हो जेजूचो मोग अणभवया आनी आमकां उदीक आनी उदीक कृपा त्याच ह्या भाग्यवंताचे मजतीन जेजूचो मोग करूंक दी म्हूण मागून घेवया. गायन घेऊया C38, पेज नंबर 44. C38. मोजे हाथे मोजे पाये स्वीकार कोरा काशे तुझो मोयतो मोयकोट कोरो शुभो बोzo म्हज्या बाबा भयणीनो,
एमोशन तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी निमणे आमच्या आनी सर्वेस्पर आनी प्रितीच्या बापा, भाग्योंत मारिया मागदालेनाच्या उगडासाक अपोवीत योद आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मानली. तशेंच आमचो योद्न तुका मानू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाचे देवा, सोर काळयान सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. प्रितुमे तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार, आमच्या पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सुबे खातीर ताचे मागणे आमचे अस्कोतायेक धीर आनी घोटाय हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक ताच्या वैभवान बोट दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जोमो आमचे महिमवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दुता भक्तां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. गालवारांचो सर्वेस्पर सरकारी संस्कार कल्याणाच्या पूण सर्गी कासोय सर्वेस्पराचे नामी येता कासोय पूण सर्गी कासोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोज सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी मोलाची वंदना मोडली, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवंदारान आमची सोड नको. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतला आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे, भाग्योन धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. जेजूचो मोग आपल्या जिवितान बाबा भयणो खरेपणी जेजू आपलो सोमी म्हूण मारी मागदलेनान आपल्या जिवितान अणभवलो आनी तो कोरण्यांनी दाखोड केलो. आमच्या जिवितान आमकां जायते सोयीक मेळटात. आमच्या सोमयाक आमच्या दोनयाक उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान आमी दाखोड करूंक, दर दिसाक आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक, दर दिसाक बऱ्यो कोरण्यो आमी करूंक. हेंच आमकां दी म्हूण ह्याच प्रार्थनांतल्यान खोतखोत्यान देवा लागीं मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे प्रद्यू नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपणचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमार तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेलये तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेलये तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका पडत मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
क्रिस्ताचो मोग आमकां बोड करता. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवोवन जालो, ताचेच खातीर जिवच्याक तो सगल्यां खातीर मेलो आनी पुनू जिवोवन जालो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय. भाग्योंत मारिया मागदालेनान जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत ती रावली. तशेंच आमी मोरो पर्यंत ताका मोगान विस्वासी रावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया U23 पेज नंबर 241. U23 तिसरा श्लोक. तुझे खुशी